आमका जाणात वे तुम्ही तर ऐका भुरग्यानो हो फोंडू आमची ही कोरड्यांची बिरगत स्थापक फ्रासाहेबाचो जावन आसा या वर्सा आम्ही त्याच्या जननाचो 200 मनोत्सव आचरण करतात स्थापक जाऊन ताका मान होगली जिविताचे प्रेरण समकोम खेचिणे पय प्रासाहेबांचो स्थापक जाऊन ताका मान होगली जिविताचे प्रेरण समकोम खेचिणे सैरो तुझ्या डॅडी खाव मावशे भाव पडता त्याशिवाय आम्ही तवळ तवळ पत्रां बरोवन आसा आणि तू 5 वर्सांचो आसता तुका हांवें हांगाच पळयला तुम्ही इंडियात केदळ आयल्यात हांव येवन 1 हप्तो जालो 30 वर्सां इंडियांत मिशनरी वावर केलो आतां म्हाका 60 वर्सां चलतात म्हजी भलायकी तितली बरी ना त्या शिवाय थंय वावरूंक आनी कश्ट देखून म्हज्या वडिलांनी फाटीं फ्रांसाक येवंक जाय म्हूण सांगलें वडिलांच्या कुशेक खातीमान घालूंक जाय न्हय वय तो तुमचो कायदो पळया तशें तर आनी इंडियाक वचूंक ना भलायकी बरी जाय तर वचोंक मान आसा त्या शिवाय हांगा फ्रांसांत ती सेवा दिवची म्हण म्हजी आतांचें आलोचन देवाची कुशी देवाची कुशी सगळ्यांक जावं सगळे आमी चिंतले बरी जायना साहेबांनो कशें जालें तुमचें पयन बरें जालें हांवें चिंतिल्लें सोपन जारी जालें मंगळूराक येवन पावलो म्हणून संतोष हो भोव सोबीत गांव दर्यो न्हंयो पच्वी प्रकृती कितें सोबाय हें सर्व जैतना सर्वेस्परा आमच्या सौम्या कितले वर्तें तुजें नांव सगळे पृथ्वीर म्हणलें कीर्तनकाराची उतरां म्हज्या मोतीक येतात मोगाच्यानो डिसेंबरांत आमचें व्हडलें फेस्त ह्या फेस्ताक लागून झूंत आपोवचो संप्रदाय देखून आमी हो झूंत आपयला
सोम्यान शिकलेले मागणे म्हणून हो झुंज आता आम्ही आरंभ करूया. अपरिमित थोड्या तेंपा आदी हांव ह्या जाग्यार बसतलो, मागणे करतलो आनी देवाची महिमा नियाळटलो. पूण एक दीस ह्या जाग्यार देवाक एक मंदिर उबारूंक आसा म्हणून हांवें केदीकच चिंतून आसलें. पूण देवान ताचें योजन आमकां वखदावें केलां आनी ह्या कोर्डेलाक एक देवाळ उबारूंक ताणें म्हाका फावो केला. ಆರು ನಂಕಾತ್ರ ದೇವೇರಡ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಅವು ದೇವೇರು ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪುಣೆಕ್ ಸಂಶಯನೇ ಇಚ್ಛಿಸಿನ ಪರ ಊರೂರ್ದು ಬತ್ತದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮೋಕೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಳ್ದು ನಂಕಲ ಬಾಳೆರೆ ಕಲ್ಪೈನ ಮಾನ್ ಗುರುಕುಲಿಯಾರು ಮಾನ್